देवस्थान ट्रस्टाचे गुरुपौर्णिमेचो प्रोग्राम कार्यक्रम आसा आनी तेंच्यांनी म्हाका इन्वायट केल्लेले आसा एज अ गेस्ट म्हणून. सो हांव लकी म्हणटा की असल्या बऱ्या कामा खातीर हांव येयल्लेलें आसा आनी हेच्या फुडें बीन कितें बीन बरें काम आसलेलें जे ताका लेडिजांक जर स्पेशली लेडिजांक जर म्हाजी गरज आसा हांव एका उलोवचेर हांव येतलें. तुमी जाणाच आसतले की गुरुपौर्णिमा हे व्यास पौर्णिमा बीन म्हणटा आमी, कित्याक की आयच्या दिसाक व्यास ऋषीन महाभारत बरयल्लें. तशेंच हांव हें करता की आमची फर्स्ट जी गुरू आसा ती आमची आवय, सेकेंड जी गुरू आसा जी आमकां शिक्षण दिता, जे शिक्षक आसता, शिक्षिका आसता, टिचर आसता, ताका गुरू म्हणटा. सगळ्या प्राणी मात्रांत जर आमी म्हणटा श्रेश्ठ कोण आसा जाल्यार मनुष्य म्हणटा. हे मनुष्य कित्याक म्हणटा की आमी शिक्षा घेता आनी आमकां ही शिक्षा दिता गुरू. गुरूचें स्थान आमचें सदींच वयर आसतलें. गुरू आसा म्हणून आमच्या लायफाक दिशा मेळटा. गुरू ना जाल्यार आमी खंय तरी हें जावपाचें. सो आमचें लायफ जर आयज बरें आसा गुरू खातीर आसा आनी ते सगळे श्रेश्ठ हे आसा ते गुरू पळयता. आनी आयचो सगळ्यांत मानकरी म्हणटा तो आमचो गुरू आसा, जी 12 वर्सां जाली जे भजनी हें आसा महिलांची तांकां शिकयता म्हणून. सो म्हाज्या तोंडान अशें तरी 12 वर्सां जाली तुमी शिकता काय म्हणून. ना न्यू येता तितके शिकता म्हणटा. सो म्हाका आयकून एक बरें दिसलें की तेंचें लिमिटेशन ना, तांकां शिकपाक जाय ती कितलीं वर्सां शिकोवंक शकता म्हणून. आनी घरांतली चूल मूल सगळें सांबाळून सुद्दां ती आपली जी हॉबी आसा ती दवरता. तें पळोवन आनी बरें दिसलें की हें दिता की दादल्यांनी तुमकां बरें साथ दिला म्हणून आयज तुमी हांगा आसा. तुमी आयज आपले शॉक हें करतात तें बीन बरें दिसता की सगळीं जाणां सोसायटीन आतां फुडें सरता आनी दादले बीन तितकेच आमकां सपोर्ट करता. सो हें पळोवन आनी बरें दिसता. सो हांव हांगा आयज आसा म्हणून हांव तेंचें देव बरें करूं. खबरेश्वर देवस्थान ट्रस्ट ह्या म्हणजे ही गुरुपौर्णिमा उत्सव जो आसा जवळ जवळ 12 वर्सां जालीं आमी मनयतात. हांगा आमकां आमचे गुरुवाय आडोळकर हे आमच्या भजनी मंडळ जें आसा खबरेश्वर भजनी मंडळ तांकां सदांच मार्गदर्शन करता. आनी हें जें भजन जें आसता प्रत्येक बुधवाराक आनी आयताराक जाता. आनी हें भजन स्टार्ट करपाचो फाटलो हेतू म्हणजे हे आमचो अध्यक्ष जो आसा बाबा प्रमोद देसाय हांणी सुरवात केल्ली आनी ताजे ते सहकार्यान आनी ट्रस्टीच्या सहकार्यान ही कार्यावळी जाता. हे आमी महिला भजनी कलाकारांक उत्तेजन दिवपा कारण म्हणजे तेंची ती कला जी आसा ती जागृताय जावची आनी आमचे देवाचे जे बुधवार आनी आयतार जो आसा ताका सदांच तेंची भजनाची सेवा लागपा जाय हो फाटलो हेतू आशिल्लो. आनी तो हेतू ती प्रत्येक बुधवाराक आनी आयताराक आपले कर्तव्य करतात आनी देवाक सेवा दिता. हे कार्यक्रम खुबशे आमचे इतर धर्माचे लोक बी हांगा हजर जातात आनी तेंचो भजनाचो कला ही जी आसा ती तांकां सगळ्यांक मानवतात आनी तेंचे सगळ्यां कडल्यान वाह तांकां मेळटा. हे खबरेश्वर देवस्थान ट्रस्ट जे आसा हे अशे आनी खूब कार्यक्रम करता. तातूंत तो ही गुरुपौर्णिमा उत्सव जो आसा हो आमी सतत मनयतात. की गेली 12 वर्सां आमी हो प्रोग्राम आमचो चालू आहा. आनी निमित्त कितें आसलेलें की आमची बायलांची मंडळ जालें आनी ती भजन शिकली. त्याच्या निमतान तांकां जे गुरू शिकयता तांचो सत्कार करचो, तेंची पुजा करची म्हणून आमी सुरवात केल्ली आसा. आनी तुमकां तें सांगपाक खूब आनंद दिसता की आज एक सक्षम भजनी मंडळ म्हणून आमगेली तयार जाल्ली आसा. तातूंत दुदांत साकर म्हणटा तशी हे भजन करूनय आतां आमच्या बुधवार आनी आयताराक श्रावणांत हें आसतलें जेवण आसतलें, महाप्रसाद आसता. हांगा भजन करून सुद्दां 8 ती महाप्रसाद तयार करतात. तेंची कितली हें पळय ताकद आनी भक्ती की ती भजन चुकयना. महाप्रसाद कदाचित लेट जातलो. सो त्या बद्दल हांव तेंचे सदांच आभार मानता. आमी आनी ह्या हातूंत इतल्या हातूंत तांकां कांय मानधन ना. इनडायरेक्टली ताणें आमकां खूब सेव केला. पयलीं आमी भजनाक लागून जे भजनी मंडळ येताले तांकां आमी कितले 1,500 कितें तरी 2,000 एक मानधन दिताले. पळया तेणें देवा लागून कितलें सेवींग केलें तें. 2,000 आयतारचे धरीत जाल्यार इतले वर्साचे. आनी हीच म्हणटा हीच सोच म्हाजी आसलेली की खंय तरी दुसरे कडेन पयशे दिवचे परत कोणाक दिवचे परत आपणेच तांकां तयार करून त्यांच्या खातीर देवाची सेवा जावची म्हणून.
आनी ती आयज जाली म्हणून हांव तरी संतुश्ट आहा एक अध्यक्ष ह्या नात्यान.